भारतीय जनता पक्षान राज्यसभे खातीर 16 उमेदवारांची घोषणा केल्या। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांका कर्नाटकांतल्यान जाल्यार वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांका महाराष्ट्रांतल्यान उमेदवारी दिल्या। पक्षान आयतारा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार आणि हरियाणा राज्यांतल्या 16 उमेदवारांची घोषणा केली। हातूंत 5 बायल उमेदवारांचो आस्पाव आसा। भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत पक्षान राज्यसभेच्या वेंचणुकी खातीर उमेदवारांची घोषणा केली।